आसा? हेच सगळे प्रश्न घेऊन हांवूय पावले दिवाडे. मांडवी दर्याच्या मद्दी आशिल्लो दिवार आयलंड खूप शांत आणि सुंदर. हांगा पावपाचो एकूच माध्यम आसा, ती म्हळ्यार फेरी. पोरणी सुंदरशी घरां, व्हडले व्हडले माड आणि हिरवेगार परिसर, हेच तर दिवार. आणि गोंयच्या वेगवेगळ्या भागाचे लोक जेन्ना वांगडा हांगा पावता तेन्ना समजपाचें, इट्स टायम फॉर द पोतेकार फेस्टिवल. आता पोतेकार म्हणजे कितें? आमच्या पणजे आणि बाकीच्या शहरांनी कशें कार्निवल जाता तशेंच दिवाडचे लोक ते ट्रेडिशनल वेन सेलिब्रेट करता पोतेकार म्हणून. लोकांचे इंटरव्यू खूप घेतले, आयज पोतेकारांचे इंटरव्यू घेवया. हाय. हॅलो. तू जाला कोण? पोतेकार. पोतेकार कोण? पोतेकार मीन्स अश्वल. ओके. आणि हे पोतेकार म्हणजे कितें म्हाका मातशें सांग. पोतेकार हे आमचे दिवाळीचे ट्रेडिशनल, आमचे खूप आदीसून येयला आणि ते केन्नाच आमचे हे पुरे जावचे ना. आदी फुडें फुडें चलत रावतले. हे आमचे ट्रेडिशनल फेस्टिवल. पणजे कार्नावाल जाला म्हणजे दुसरे दिसा आमचो जाता कार्नावाल, आनी हांगा लाखांनी लोक येता पळोवपाक. तुमी उलयतले? कांयच उलोवचें ना? पोतेकार उलयना केन्नाच. आतां कितें उलयलो तर तूं? तूं बरें दिसलें म्हणून उलयलो. सो हो पोतेकार फेस्टिवल लायक हांवें खूब फावटी पळयल्लो ऑन इंस्टाग्राम पळयल्लो. म्हाका पयलीं कांय आयडिया नासलेली. सो इंस्टाग्रामार पळोवन रिल्स पळोवन म्हाका दिसता हांवेंनूच चिंतलेलें की एकदां वयतलो कसो, बट ड्युटीज बीन आसता सो मातशें टायम मेळनासलो. सो आयज स्पेशल टायम करून हांव हांगासर येयला पळोवपाक आनी खूब बरें दिसलें. लायक सगळे जाण हे अशें डिफरंट मास्क घालून लायक अशें फनी मुमेंट कसो, एक मेमोरेबल मुमेंट कसो दिसता. लायक तुका स्ट्रेस बीन आसा तूं हांगा सारकें फूल लायफ एन्जॉय जाता तुजी. सगळे लायक डिफरंट अशे कॉस्ट्युम्स करून लायक हांगासर भोंवता. अशें इवन थोडे बारीक भुरगे आसता ते लायक पळोवन सुद्दां भियेता. सो या एक बरो मेमोरेबल डे कसो जातलो. तुमी सुद्दां सगळ्यांनी येवपाचें. 3 दिसाची ही मस्ती आणि मजा इज सेलिब्रेटेड जस्ट प्रायर टू द लेंट सीझन. दिवाडच्या गावातले लोक पोन्ने कपडे, भयानक मास्कां, रंगयल्लीं तोंडां हे सगळे घालून धाकट्या तरणाट्यांक भिवपाक सामके तयार रावता. ओके. आमी जाल्या तेन्ना सान पयले सान पोतेकार आहा कितें, आनी आमी धाकटे भुरगे आसतना आमी ह्या पोतेकारांक खूब घेताले. आदले आमची माय पाय आमकां मस्ती कोत्ता जाल्यार पोतेकारांक रावताल्यो सारक्यो. पोतेकार येतले आनी आमकां भेकडां येतली, आमकां सकान घालूंक लायतले आनी ते आनी मागीर आमकां सकान घालताले अशें कितें. आनी आमी जेवतलो वय जेवतलो नाजाल्यार हाडटली पळय पोतेकाराक. हे भाशेन आमचें आदलें एक डिसिप्लीन आसलें. पेरंट्स वर टेकींग चान्स आमकां हें करपाक, जाग्यार हाडपाक, मस्त्यो कोत्ता आनी कितें कोत्ता जाल्यार. ओके. सो हें चालूच उरलें. पूण आतांची भुरगीं खंयच भियेना. आतां हें बी जाल्लो पासून भुरगो धाकटो आहा जाल्यार तो बाय बाय म्हणटा पोतेकाराक. कळ्ळें. आतां सगळें चेंज जालां. आतां सगळें मोबायल जाला सारकें कितें. सो पूण आनी आतां मास्काय बरी फानी जाल्या. लोकूय एप्रिशिएट कोत्ता, लोक इनवॉल्व जाता आमच्या बरोबर. आमकां आदीं देरां धामताले पोतेकार आयले जाल्यार आतां देरां उक्ती धरता, आमकां इनवायट कोत्ता, आमकां जेवणां कोत्ता, ड्रिंक्स सगळें. सो दीस पोतेकार्स आर नाव फान पोतेकार्स. ओके. आनी आमी एन्जॉय जाता, आमी आमचो कल्चर फुडें व्हरता, लोकूय एन्जॉय जाता, आमी एन्जॉय जाता. आनी आतां भायलो ट्युरिस्ट येवंक लागला जायतो. आयज आतां कितलो ट्युरिस्ट लोक हांगासर आहा ते येता, ते आमच्या बरोबर फोटो काडटा, एन्जॉय कोत्ता. सो तो सगळो ट्रेंडूच चेंज जाला. सो नाव एवरीथींग इज लायक फन. सो एंटरटेनमेंट. सो आनी आतां मस्त्यो बाय आदीं जाताल्यो जायना म्हूण ना, जाताल्यो. आतां जायना ते. आतां जायना कित्याक एवरीबडी लायक आमकां खबर आहा भुरगे भियेना म्हूण. सो भियेना म्हणटच आनी ते चडूय आमची स्टॅमिना पिड्यार करूंक फायदो ना. ते आनी ते नाचून पिड्यार केल्ली बरी. सो ताका लागून आतां सगळें फन जाला. फन एंड फ्रॉलिक म्हणटा पळय तें. एंड वी आर एन्जॉयींग इट. पीपल आर ऑल्सो एन्जॉयींग. लॉट ऑफ टुरिस्ट आर कमींग टू दिवार आनी सगळें बरे भाशेन जाता.
ओके आतां युथांनी आतां बरे भाशेन रावपाक जाय 3 दीस एन्जॉय करपाचे आनी सगळ्यांक हॅपी करून घरा वचपाचें. हांव किंग मोमो दिवारचो हांव सगल्या लोकांक अपील करता की तुमी हांगा येवचे चडान चड उमेदीन येवचे. हे 3 दीस आमी सांजचे आसतात सकाळच्यान सांजे पण सांजचे हांगा चड हें जाता फेस्टिवल कसो दिसता ट्युरिस्ट येता तुमी येवचे आनी सांगता गोंयकार पासून हे आतां बोनेरां कशीं फुलयल्या तशीं फुलयतात तशें पोतेकारूय आमकां वयर वयर पावण्यार उंचल्या पावण्यार चडोवंक जाय. देव बरें करूं. जाणटे तशेंच तरणाटे सगळे पोतेकार मनोवपाक एकत्र येता आनी खऱ्या अर्थान ह्या उत्सवाचो होच तर अर्थ न्ही. पोतेकार रिफ्लेक्ट्स दिवार विलेजाचे स्ट्रॉंग बॉन्डिंग अँड द प्रिझर्वेशन ऑफ गोवन कस्टम्स. तुम्ही अशाच आनी कार्यावळी खातीर पळयत रावा RDX गोवा.